Next, Kerala. Next, Pondicherry. വൃത്തിക്ക് നടക്കറ വീഡിയോ വരാളല്ലേ. Next, Tamil Nadu. Followed by Telangana. Bangalore. Followed by the host state, Goa. Kenya. हा खूप आनंद जाता. दुसऱ्यांदा गोवा सॉफ्टबॉल असोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा आणि सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या सौजन्यान ह्या हिस्टॉरिक मैदानाचेर एमपीटीचेर हो अजिंक्यपद स्पर्धा आयोजित करता. आजची अजिंक्यपद स्पर्धा 22वी साऊथ झोन राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल अजिंक्यपद स्पर्धा आसा आणि तातूंत साऊथ झोनांतले 7 स्टेटींचे 14 टिमींनी पार्टिसिपेट घेतल्या, इन्क्लुडींग आमची गोवा, होस्ट गोवा, कर्नाटका, केरला, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पॉंडिचेरी, तांकां आवाज करना, पॉंडिचेरी अँड गोवा अशें मेळून आमी 7 संघांनी भाग घेतला. सकाळच्यान ह्यो गेमीचे हे सुरू जाले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा वाजचे इनॉग्रेशन करपाचे आसले, पण ताचो बिजी शेड्यूल आसल्या कारणान तांकां हांगा येवपाक लेट जावंक लागली. ताका लागून ते आज आमच्या मदीं पावले ना. आनी त्याच बरोबर ह्या लोकल आमदार जे आमचे आसले तांकां मुंबय वयचें पडलें म्हणून ते आमच्या बरोबर ना. पूण तांचें कार्य किंवा तांची जी सभा हाडपाक जाय आसली ती सभा ह्या भागांतले लोकप्रिय नगर सेवक, डायनामिक पर्सनॅलिटी, मार्मुगोवा म्युनिसिपल कावन्सिल मनोहर पर्रीकर हायस्कूलचे चेअरमन तांच्यानी ते सोबयले. ते चीफ गेस्ट म्हणून आमकां मेळ्ळे आनी तांच्या तांच्या उपस्थितीन आयचे इनॉग्रेशन जाल्लें. आमच्या बरोबर सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडियेचे सर्वे सर्वा जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण अणावकर हे उपस्थित जाल्ले. जॉयंट सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश तेलंगणाचे म्हणजे मित्र के शोभन बाबू हे आसले आनी इतर पदाधिकारी आसले. म्हाका खूपच आनंद जाता. सगळ्यांचे कॉपरेशन मेळ्ळां. आमच्या भागांतले हे आमदार जे आहात तांचे कॉपरेशन मेळ्ळां. संकल्प आमोणकर हांणी म्हाका खूपच म्हणजे खूप प्रोत्साहन दिलें, मदत केली आनी सांगलें भाऊ तूं भियो नाका, तें लागता आपणाक सांग म्हणून. आनी त्या पद्दतीन जी एम्युनिटीज आमकां उबे करपाक ते सगळे तांच्यान दिल्यो. मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट एमपीटी न्हू ते आतां पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटा, तांच्यांनी आमकां बरी मदत केली आनी हे सगळे उबे करपाक म्हाज्या मदीं ह्या मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्टचे एक्स एम्प्लॉई श्री उल्हास ठाणेकर हाजो खूब म्हत्वाचो असो वांटो आसा. आमच्या परीन आमी प्रयत्न केला भुरग्यांक बरे सोयी मेळोवन दिवपाच्यो. कमी पडोंक शकता, जशें हांवें म्हाज्या भाशणांत सांगलें त्या प्रमाणे कितेंय कमी पडलें जाल्यार ती जबाबदारी सगळी म्हाजी. कितें बरें जालां जाल्यार ते म्हजी टीम जी म्हाज्या बरोबर आहा, जे लोक म्हाज्या बरोबर आहा, त्यांच्या सगळ्याच्या सहकार्याक लागून हे तांकां मेळटा. आमदार, आमचे मंत्री तावडकर आनी इतर जे आमचे स्पॉन्सर म्हणजे थोडे थोडे आमकां स्पॉन्सर केल्ले आहा. हांवें नांव घेवंक काय दिसता म्हाका, पूण नांव घेयना जाल्यार बरें, कित्याक तांकां त्रास जाता म्हणटा ते आमचें नांव बीन घालनाका. पण मोठे लोक आनी म्हाजे मित्र हे म्हाका दिसता
जाणकार गोंयचे त्या लोकांनी मदत केली म्हणून आमकां आयलो यशस्वीपणे हांगा ऑर्गनायज करूंक मेळटा. 2 दीस ह्यो मॅची चलतल्यो. पयले नॉकआउट बेसीचेर पयले लिगाचेर मागीर नॉकआउट बेसीचेर आनी निमाणे दिसा फायनल जातली. त्या फायनलीक मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर हे प्रमुख पावण्या. त्यांच्या बरोबर मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलचे अध्यक्ष गिरीश बोरकर हे गेस्ट ऑफ ऑनर म्हण आसतले आनी बाकीचे इतर हे आसता. तातूंत लोकल कावन्सिलर आय बिलीव ह्या भागाचो कावन्सिलर दीपक नायक. सो दीपक नायकूय गेस्ट ऑफ ऑनर म्हण आसतले. आनी हांव विनंती करता तुमच्या माध्यमांतसून वास्कोकारांक मुरगांवकारांक आनी गोंयच्या लोकांक हे येता आनी पळयात सॉफ्टबॉल कितें ती. सॉफ्टबॉल 1990 गोंयांत सुरू जाली. गेली 36 वर्सां आमी विविध तरेच्यो स्पर्धा गोंयांत घेतलेल्यो आहा. देव बरें करूं. पयले सुवातेर म्हणजे हांव धर्मसराचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक चीफ गेस्ट हांव जावपाकूच शकना. कित्याक ऑनरेबल डायनेमीक चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे तांकां आमी काय रिप्लेस करपाक शकना. सो बाय हांचे बिजी शेड्युला कारणा खातीर ते पावोंक ना. तशेंच आमचे वास्कोचे आमदार बाब दाजीबाब हे टू लास्ट मिनटाक ताका इमर्जन्सी ट्रॅवल करची पडली आवट ऑफ स्टेट. सो तेज्या लागून ते पावोंक ना. सो तेज्या लागून म्हाका एज अ गेस्ट नॉट चीफ गेस्ट बट एज अ गेस्ट आय वॉज प्रिविलेज एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दीस ओपनिंग सेरेमनी ऑफ दीस साऊथ झोन सॉफ्टबॉल चॅम्पियनशीप नॅशनल चॅम्पियनशीप ऑफ 2025-26 बोथ फॉर मॅन एज वेल एज वुमन. आनी बरें दिसलें पळोवन इन ऑल 7 टिमी भाग घेता. आनी स्पेशली जेन्ना धर्मा सरा कडेन उलयता आसतना म्हाका कळोन चुकलें की म्हाका दिसता मॅक्झिमम वुमन जी आसा ती गोंयच्यान नॅशनलाक खेळिल्ली आसा. तसोच म्हाजो मित्र बाब प्रणय पोलजी जो एक्स नॅशनल प्लेयरूय आसा प्लस तो आतां कोचिंग करता. सो हांव सरा कडेन आत्तां उलयतालो. सर म्हाका रिक्वेस्ट करतालो की हो ग्रावंडाक एक हिस्टॉरीक हें आसा फाटली पास्ट हिस्ट्री आसा ताका ग्रावंडाक. सो तुमी हो ग्रावंड म्हणटा तो सांबाळपाक जाय आनी तो ग्रावंडूच उरता अशें तुमी तेजी कॅर घेवपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता हो थॉट आहा जो म्हाका दिसता तेंचोच न्हू जर पूर्ण वास्कोकारांचो आसा. आनी आमी आमच्या तर्फे जाता तितके प्रयत्न करतले की हो ग्रावंडूच उरता भुरग्यांक खेळपा खातीर आनी ताका कन्वर्ट करून दुसरें कांय ते MPA करना जाल्यार पुरो हेजे आमी एक ट्राय करतले खात्री. आनी तशेंच हांव विश करता सगळे स्टेट प्लेयर्सांक जे हांगासर पार्टिसिपेट जाता रायट फ्रॉम तमिळनाडू कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश पोंडिचेरी आसुनी तेलंगणा आसा आनी प्लस आमची होस्ट गोवा. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट आनी बेस्ट ऑफ लक फॉर देर ऑल मॅचीस. 1 तारखेक तेजे फायनल जावपाची आसा. सो 1 तारखेक हांव मुद्दमून धर्मा सरान म्हाका आपयल्लो आसा मुद्दमून तेका सुद्दां आसतलो उपस्थित. परत एकदां हांव गोवा सॉफ्टबॉल असोसिएशन आमचें आसा पळय न्हू रुपेश बाब आमचो तेंचो अध्यक्ष प्लस तेंची घरकान रजनी मॅडम ती वायस प्रेसिडेंट आसा नॅशनल लेवलाचेर. सो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आयज आमकां हो जो सॉफ्टबॉल टोर्नामेंट आसा तो हांगासर वास्कोन हाडलो आनी हेजो फायदो जशें धर्मा सरान सांगला वास्कोकारांनी घेवपाक जाय आनी सॉफ्टबॉल कितें हें जाणून घेवपाक जाय. ॲक्च्युली साऊथ झोन नॅशनल सॉफ्टबॉल चॅम्पियनशिप इथे ऑर्गनाईज केली गेली आणि इट्स अन ऑफिशियल टुर्नामेंट ऑफ सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडिया. आय मीन दरवर्षी नॅशनल चॅम्पियनशिप आणि झोनल चॅम्पियनशिप देन इंटर झोन चॅम्पियनशिप फेडरेशन कप ऑर्गनाईज ॲट डिफरंट प्लेसेस. आणि त्यातली दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टुर्नामेंट बिकॉज आम्ही इथून साऊथ झोनची मेन्स अँड विमेन्सची टीम सिलेक्ट करतो. दॅट टीम विल पार्टिसिपेट इन द इंटर झोन चॅम्पियनशिप. The cream of India comes in inter-zone championship. So this is what important tournament is. Another thing is आमच्या इथे जे आमची जी इंडियन टीम्स आहे त्यासुद्धा एशियन चॅम्पियनशिपमध्ये चांगला परफॉर्मन्स देतात. आमची मेन्सची बॉईजची टीम आत्ता तिथे मलेशियामध्ये एशियन चॅम्पियनशिपमध्ये गेली होती. तिथे ब्रॉन्झ मेडल त्यांना मिळाला होता. आणि एशियन गेम्समध्ये ओलम्पिक्समध्ये हा गेम आहे त्यामुळे मुलींना जास्ती आम्ही हे करतो आहे.
एनकरेज करतो आहे की त्यांनी पुढे यावं, जास्ती मेहनत करावी, सो दॅट आमची टीम तिथे जास्ती चांगलं परफॉर्मन्स करू शकते. बिसाइड ऑफ दॅट वी आर प्लॅनिंग फॉर दी ग्रासरूट लेवल, that is under 10, under 11, under 12 and under 13. So we started in the name of mini softball national championship. त्यातनं आम्हाला चांगले पोरं सब ज्युनियर करता मिळतात आणि लहान मुलांना त्याच्यामध्ये एन्करेजमेंट मिळतं. त्याशिवाय बेसबॉल 5 हे सुरू केलेलं आहे आम्ही. नॅशनल चॅम्पियनशिप बरोबर ती इव्हेंटसुद्धा होती. बेसबॉल 5ला यूथ ओलम्पिक्समध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. सो दॅट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टंट इव्हेंट. सो सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडिया with all state units. So this is an softball family. So we all together developing other games also like baseball 5, mini age groups and other events also. And we called Empire Clinic as well as coaching clinic at different places. So I am really thankful to the Goa Association, Goa Sports Authority, Goa government for supporting us to develop this game in Goa state. Thank you very much.